मडगांवांतल्या सगळ्या मुखेल प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली आसा। 2027च्या वेंचणुकेक भाजपूच सत्तेर येतले असो दावो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलो। मडगांवच्या लोकांचे बेगीनूच अच्छे दिन येतले अशें मडगांवांत घडोवन हाडिल्ले भाजप कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। पहिलो प्रश्न असता की मडगावात अच्छे दिन केन्ना येतले काय म्हणून हांव एक नक्की सांगता, म्हणजे तांच्यानी दिगंबर केन्ना विचारना आनी तांच्यानी केन्नाच हो प्रश्न विचारूंक ना, पण कावन्सिलर विशेष करून विचारता। पण हांव एक नक्की सांगता की जाता तितक्या बेगीन मडगांवकारांक अच्छे दिन जे आसा ते आपल्याक परत याद करता आनी म्हणजे बुलबुल फिल्म फेस्टिवलाचे पयले फावटी बुलबुल फिल्म फेस्टिवल आमी मडगांवांत केले आनी मडगांवांतल्या पॅरंट्सांच्या आनी भुरग्यांनी ताका इतलो बरो प्रतिसाद दिलो की आमी ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करता आसतना परतूय बुलबुल फिल्म फेस्टिवल जे आसा हें मडगांवांत करपाचें थारायलां। म्हणून म्हणजे जशी पणजी डेव्हलप जाता त्याच धर्तीचेर मडगांवूय डेव्हलप जावपाची गरज आसा आनी डेफिनेटली की मडगांवूय डेव्हलप जातालें। हांव तुमकां सगळ्या जाणां हें हांवें कित्याक सांगलें, कारण तांकां आपल्या मडगांव शहराचे किंवा मडगांव मतदारसंघांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी पुराय शहराच्या बरोबर लोकांची चिंता आसा। आनी लोकांची चिंता आसतना दोन तरेन आमी म्हणटा की बरेचशे फावटी रेग्युलरायजेशन ऑफ द हावजीस हो खरो तांच्या आवडीचो विशय म्हटल्यार ताका बेगीन जाता तितके बेगीन तो करपाक जाय तेंच्यांनी सारकी तेंची कल्पना आनी तळमळ घरा लोकांची रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणटाले। घरा कोणाची भिडून वचूंक जाय। हय, थोडे कदाचित इश्यू वेगवेगळे आसतले, पण एखादे आत्तां जर प्रॉब्लेम केला आसत जाल्यार तो कोण तरी कोर्टाक वयता, दुसरो कोण तरी ऑर्डर पास करता आनी ते जेन्ना डेमोलिशन चुकता हांवूय तें सांगता। पण ती घरा रेग्युलरायज करपा खातीर सरकारूय बी म्हणजे जाता तितके बेगीन ताजेर म्हणजे योग्य निर्णय घेतलो इतकेच हांव म्हणू शकता आनी तांचोय हांवें म्हाज्या भाशणांतल्यान म्हटलें की ताका तळमळ बारीक लोकांची आसा आनी ह्या बारीक लोकांचे उलयता आसतना तुमी जर पळयता म्हणजे हांव फाटले 6 वर्सां ते एक विशय कायम आनी प्रामुख्यान काडटाले। जर तुमी पळयशात कोणाचो विशय खबर आसा तुमकां, प्रामुख्यान ते विशय जो काडटा ते म्युनिसिपालिटी वर्करांचो। सजूनय ते म्हणटाले की ना आपल्या टेंडरार आतां धंदा आसा की आपूण तांकां कांय दिवपाक शकना, पण तुजो एक काम कर, बाकी सगळे सायडीक दवरल्यार जाता, पण म्युनिसिपालिटी वर्करांक न्याय दिवपाक जाय ह्या